सब लोगों को बुलाया गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। सब चर्च में इनविटेशन दिया हुआ है, ठीक है, आज का लैंड ओवर है, किसी को अच्छा हो रहा है, आप आपस में बोल के गवर्नमेंट को बुला लीजिए। और 2 दिन से बदल करने का बहुत घर पे बोला है कि भी कुछ लोगों यहाँ आए, दुनिया की कुछ लोगों को बुलाया और उनसे भी आप पूछ सकते हैं बात। दूसरी बात, मैं सब जैसे सब नाम से आया, उनके मेरा स्वागत है। ऐसे ही ब्रदर रानी और मिसेस ऋषि भाई वो दुबई से बैंगलोर से इधर आए, वो भी उनका वक्त नहीं था, फिर भी मेरा रिक्वेस्ट में इधर नासिक में कुछ लोगों को अच्छा करके ही जाए। वो जरूर है, मैं खुद अच्छा हो गया इसीलिए उनको बुलाया। प्रार्थना सबसे हमारा क्रिश्चियन में मार्ग है, लेकिन समय से हमको प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिलता है, डिस्टर्बेंस बहुत है, इसके लिए प्रार्थना का जरूरी करना हमारा मार्ग है। और दूसरा, आपस में प्यार करना, आजू बाजू को माफ करना, वो बहुत मुश्किल है, वो जिंदगी में मैंने भी किया है। कभी गुस्सा आता है, शांत होने के लिए मुश्किल, लेकिन ये बदल सकते हैं कैसा शांत होना, कैसा आगे बढ़ना, कैसा आशीर्वाद लेना, जीसस का वो सब सिखाए। आपको कुछ इसका इधर समय नहीं है, अभी ब्रदर को मिलना है, 3-4 दिन करके रहेंगे, आप आके कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन आने के टाइम में एक बाइबल और पेन और एक पुस्तक जरूर लेके, कौन सा भाषा चलता है, ब्रदर को 8-10 भाषा है, तो इधर शुरू करने के मौके में वो कन्वर्ट करने के लिए हमारा भाई वो इंग्लिश में करेंगे। अगर आपको कुछ भी और भी समझा नहीं है, मराठी, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु या और भाषा, वो ब्रदर से आप ये प्रार्थना होने के बाद नहीं समझें। और वीसा भी है, डेली मास्टर्स वीजा चल रहेगा, और समय आएगा तो समय में खत्म कर सकते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है प्रार्थना करिए सबके लिए, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबका सुमेन जो, सबका सुमेन जो, सबका सुमेन जो, सबका सुमेन जो, सबका सुमेन जो। मगर चलो, हमें हसर आज ये कुटुंब जमले पूर्ण आम्ही हसर आमच्याच शेण येऊना बघा जेजून आमकां हरयतल्या आमच्या नांवान आपयला पळया कितलो लोक आसा आमी हांगासर ह्या गांवांत तरी देवान आमकां थोड्याच विचला जेजून आशेता आमी ताका योग्य म्हणून ताचो मोग करूं ताची स्तुती गावूं फुगड्यो दिवूं ताणें आमकां योग्य म्हणून ह्या वेळार ताणें आमकां आमच्या हरयतल्या त्या नांवान आपोवन आमकां हरयता सगळ्या सणांना मेळोवन ताका वापरून ताणें आमकां दिसला वेगळे बरेचे फस्ट फिंगर अशें म्हणटा दुसरो
दिसवो आयचो सोमियान केलो संतोष उल्हास तर आमी पाव्या दिसवो आयचो सोमियान केलो संतोष उल्हास तर आमी पाव्या दिसवो आयचो सोमियान केलो म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली केदो व्हरतो देव आमचो आज बडवे नमन करता सर्ग संसार वाकणटान केदो व्हरतो देव आमचो ताका व्हरतो मोग आमचो केदो व्हरतो देव आमचो ताका व्हरतो मोग आमचो ताका नमन करूया ताचे नाव वयर काडुया ताची वड विचारया ताचो मोग तो पाचारया ताचे मुखासर पडया ताचे उतार परगोटया ताचे मुखार आटोवया ताका जिवीत भेटोवया हालेलुया 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 Hallelujah. We love you, Lord Jesus. We praise you. We adore you, Lord Jesus. You are the King. You are the Master, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We praise you. We praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Jesus, you are the King of Kings. You are the Master, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We praise you. We praise you. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
pataka venkela somyamuja patak mujinj karzan muja regla pataka venkela somyamuja patak mujin Jesu otmiant muja regla pataka venkela somyamuja patak mujin Jesu kudint muja regla pataka venkela somyamuja. Bekerja beliau atau
पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळाविशीं देवान आमकां सांगला, ती तुमी खावंक नजो, मात न्हय ती आवडून लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतले आसात. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बागेच्या मदेगास असलेल्या रुखाची फळां देवान खावंक आदामाक रिफ्यूज केलें. काही नाका म्हणलें. The Lord told Adam and Eve not to eat the fruit of the center tree of the garden. This is what the Lord told Adam and Eve. खरेंच तुम्ही मौत जाल्यात आनी तुम्ही जिवीत वचना. आमी पातळ केलेली सगळी दर्यावय The Lord said, if you do that, you shall die. Have we all who have sinned? Are we dead? आमी पातळ केल्ल्या वेळार आमची पूर्ण आमचो आत्मो मरणाकारी येवन मरणा करता. मरणाचो अधिकारी जावन आसा सैतान. आनी आमी केन्ना पातळ करता त्या वेळार तो आमचो आत्मो मरणा करता. When we sin, it is not our body that perishes or dies, it is our soul that dies. The Satan is the one who kills our souls. आमचो आत्मो केन्ना मरण पावता तेन्ना आमी कितेंच करूंक शकना. आमी आमच्या कुडींत कितें करूंक आसा काम धंदो करिये, पूण देवाची कामां ह्या मागणे जावं इस्रायलांत जावं ह्या खंयचीच देवाची कामां आमी करूंक शकना. When the soul dies or perishes, we cannot do anything. We may be able to function our body, we may be able to do our daily work, but spiritually we die and we disconnect from God. आमी देवाचा वेगळा सारको जावं. आमी वेगळा देवाचा वेगळा सारको जावं. We are separated from God. आतांच पयलीं सांगलें आयजार 59 1 and 2 verse 1 and 2 आमी केन्ना पातळ करता आमी देवा मदें आनी आमच्या मदें आमी मोडत मारता. तर देव आयकूंक शकना. आमी कितले मागणे केल्या की आमचे मागणे फळादीक जायना. आमचे मागणे फळादीक जायना. बघा तुमच्या पदावली तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळाच जाला. तुमच्या पात्रांनी एकाचे तोंड लिपयला आणि हे वरवी तो तुमकां आयकूंक शकना. वैभवाचनो आमच्या पातकाळांनी ताणें आमचे ते पळोवचे आमचे ते आयकोवचे कान आपल्याक आनी ताणें आमचे ते जावन वेगळा सारका केला. आमचे मदें आमी देवा मदें कोणोक आमी उबारले. Our sins, आज ही कोणोक करून आमी मसलो जाल्या आनी देवा सगळ्यात आमी परते आनी पडटोल्या. देखून तुमी ह्या मागण्याक हांगासर आयल्यात. आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां. God gives us freedom. आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां आनी तो स्वातंत्र्य आमी कित्या पासून यूज करता. How do we use that freedom that God gives? सिराकाचो ग्रंथ 15 14 करूया. Book of Sirach, chapter 15, verse 14 to 17. 15 verse 14 to 17. देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. आमी स्वातंत्र्य पातळ करता आमकां आयकून. खंयचीच जिंगी देवान तसली पातळ करिना. जावं ताणें सगळी रचना आसल्या पूण तांचे थंय पातकाचें बीग ना. It was God who created humankind in the beginning, and He left them the power of their own free choice. सिराकाचो ग्रंथ 15 वर 14 जावं 17 करूया. आरंभार देवान मोक्षाक करता. It was God who created humankind in the beginning, and He left them in the power of their own free choice. If you choose, you keep the commandments, and to act faithfully is a matter of your own choice.
life of the apostles, we heard about Ananias and Sapphira. When they sold a piece of land, which and the proceedings were supposed to be given to the apostles, they decided to keep a share of it for themselves. And when they are asked, the apostles say that the money and the land were both theirs, but how did Satan enter their heart and decide to tempt them to keep a part of it for themselves? विकचे आधी ती आस्त तुझीच जाण असली नाही आणि विकते उपरांत तुका मेळिल्लो तुवें तुजोच ऐवज नाही तर असले काम करून तुका कोणे मतीन घालें असले काम करून तुका कोणे मतीन घालें अनानियाक पेद्रो विचारता असले काम करून कोणे तुका मतीन घालें Saint Peter asked Ananias, who is the one who put this thought in your mind to go against his commands? मनुष्याक नाही देवाक नाही फटयलो ही उतरां आयकतच अनानिया दड्ड पडतालो आनी ताणें थंय प्राण सोडलो खबर आयकल्ल्या समेस्ताक हो चड भिरांत दिसली उपरांत तरणाट्यांनी घेवन ताचे मोडे वस्त्रांनी पुटलेले आनी भायर व्हरून ताका मातयेक लायलो आनी तो म्हणटा ताणें सूख केल्या वेळार तो मोन पावलो सूख ताची व्हडली काय आमकां वयतान दिसता आनी सोडून वायवाज मोठी इतलेंच आमकां दिसता जाल्यार तो ताच्या व्हडली व्हडली पळयत सगळे घेवन गेली तो मोन पावलो आनी तिची येजमानी ताची आनंदाची येजमान सगळेरा आयली आनी तिणेंय बरी मागली आनी ती मोन पावली हांगा आदाम रस्त्यार देवान रुखाचे मलायका आसा त्या रुखाचे कोण खेळनाका पूण ते आपुणले रुखें तुजो म्हूण सांगलें पूण कितें जालें आनी तेंकां कोण केल्ल्या वेळार तांकां लज दिसोंक लागली हे व्हड रूख आमच्या पयलीं ती नाकली आसली उक्ती आसली जेनेसीस चॅप्टर 2:25 तर आमकां दिसता देवाची उतर देवान बसलेली आदामानी येव तांकां लज दिसनासली आनी ती पेडणी आसली Genesis chapter 2:25 Genesis chapter 2:25 दादलो आनी बायल दोगांय पिळगी आसली पूण तांकां लज दिसनासली दादलो आनी बायल दोगांय पिळगी आसली आनी तांकां लज दिसनासली आतां आमी बघतात आपल्या उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय 9 आमी ग्रहण करूया सरेस्को देवान दादला उलोवकर केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विटलो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो In the book of Genesis, we learn that both man and women were naked, but they were not ashamed of God. But once they had entered to eat the
तेव्हा ताका सवाल केले तू विणगो आसा हें तुका कोणें सांगलें हांवें आडलो लोकांचे फळ तुवें केलाय कितें दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजे सांगातेन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें सरस्पर देवान स्त्रियेले विचारलें हें तुवें कितें केलाय स्त्रियेन जाप दिली सोपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें हालेलुया हालेलुया सोपान म्हाका फसयली मनीस माझा केल्या वेळार प्रेम आपणाचेर गेला तो फकत प्रेम म्हणून दुसऱ्याचेर घालता ताणें सांगलें हांवें पद्दत करूं ना आदाम येवें टाकलें येवें सपाक टाकलें आनी प्रेम करता जाल्यार मनीस पियेता गांवचेता लजेन पडटा आनी तशेंच आमी देवाक पयस येता ही देवाक पयस घेतली We see in the case of Adam and Eve, how they blamed somebody else for their sin. We see how Adam blames Eve, and Eve blames in turn the serpent. When they sin, we never own up. We always try to point out at somebody else. And when we sin, we feel ashamed to go in front of God. John chapter 10 verse 10 म्हणटा सोडता फकत सोडून बिगाड करूं आनी नाश करूं चोर येता फकत चोरून जिवीशी मारून आनी विवाड करून हांव आयला आमकां जिवीत मेळोवन बरो नवतच्या बापान तें मेळोवन जेजू आयला आमकां जिवीत दिवंक पूण सोड म्हणलो तो सैतान आमचे काम हर एक सोड काडटा आमकां दिली गिफ्टां आमकां दिलें देवाचें देणें आमचे ते गुणां करीत सोड काड आमच्या आत्म्याक तो लागाड काडटा The Lord comes, gave us life, and life in its fullness. But Satan takes away all the Lord gives us, the blessings, the graces that we receive from the Lord. तशेंच करता कितें जालें जेनेसीस म्हणटा आमी आयकतना 16 अध्याय 26 बोल आमी पातळ केल्या वेळार आमचें तोंड मावता आमी पातळ केल्या वेळार आमचें तोंड मावता कितलेय आमी ब्युटी पार्लरार वचून फेशियल केल्यारी मेकअप केल्यारी आमच्या तोंडार आसो आसना When we sin, we go away from God. And in spite of anything, the radiance and the joy of God's love is not seen on our faces. तशेंच जेनेसीस chapter 4 verse 6 तेन्ना सरस्वरान कायनान म्हणलें तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक पावता तूं जर बरें करशीत तूंय कित्याक वांगून तुजो जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पावत करून पावतले Praise the Lord. तुम्ही आता बरं करीशिनात तरी पातळ तुमच्या दारात पावत पावतले देव आबेलाची काणीक ताका मानवली आनी कायनाचे काणीक तेच ताका मानवले आनीक कायन आबेलाचे राग जालो राग जाल्ल्या तक्षण आमचे भितर सैतान निर्माण केला आनी ताणें तक्षणच आबेलाक घेतलो आनी तो वायट रानाक परत गेलो आनी ताच्या भावाचो ताणें जीव काडलो जिवीशी मारली तुजेशी आसा ती घडणी पूण तुवें ताचेर जैत करूंक जाय कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें आमी भायर शेतांत या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवीशी मारलो तेन्ना सरस्वरान कायनाक विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा ताणें जाप दिली हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो देवाक सरस्वरापटी जाप दिता आनी म्हणटा चूक केल्या उपरांत हांव म्हज्या भावाचो राखणो नाही आनी सरस्वराक ताचे रगत कोपा जाता ताणें ताका शिकवला आपल्या वृद्ध भावाक
माती एकामेकाचा जज करता एकामेकांनी मास भाव असताना चार भाव असताना आवय बापाक आम्ही मानवत आहोत हे मानवना तर आपल्या भावासोबत द्वेष जाता राग येता आम्ही गैरसमज करता हे सगळे आमच्यासाठी निदान करता. Just like Cain and Abel, we too in our families have quarrels against our siblings. तुम्ही पाचला पयस रावा स्वरूपाच्या तासात तुम्ही शेतकऱ्या त्याचे दांत तुम्ही काढतात शेरका सुद्धांचे ती जाऊन होई दांत दिसते बोल पडिया शेरका सुद्धांचे एकी समावर होई दांत दिसते बोल पडिया स्वरूपात केल्या कायाक पाचला केल्या कायाक वकाचे नाम टाकाय बुजा पुता तुझे पापा केलाय जाल्यार परतून तशें करी नाका आनी तुज्या आदल्या पातकाचे बोगसणे मार सरपातान जशे पळून धांवता तशे पातकातान पळून धांव कित्याक सरपा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका स्थापतलो ताचे दांत सिंहाचे दांत ते मनशाचो जीव काडटा. Praise the Lord. Hallelujah. ताचे दांत स्वरूपाचे दांत शिवाचे दांत टाकाय आणि ताचे दांत आमचो जीव काडटा तरी आमी पातला कोण रावया. The Bible, in the book of Sirach, tells us that we should flee from sin because it is like snake that will bite us. It is like the teeth of the lion that can try to destroy human lives. Therefore, we must keep away from sin. कोण पातकावर आमची तकली अस्वस्थ झाल्या सरस्वरूपा काही म्हणून पहिल्या सुद्धा पहिलो अध्याय 5 बोल ऐसाया chapter 1 verse 5 आमची तकली सगळी पिडेस्त झाल्या आणि कष्ट झाल्या सरस्वरूपा काही तुका आणि मानो तुम्ही घात करीत आसात देखून हांव तुका परतून थंय मारून सगळे तकले पिडेस्त जाल्या सगळे काळीज अस्वस्थ जाला पांयाच्या ताळव्यातां तकले पर्यंत स्वस्थ जागोच ना. Praise the Lord. Hallelujah. सरस्वरूपा तकले जाऊन पायापर्यंतची स्वस्थ जातो ना सगळे अस्वस्थ झाला सगळे पिडाल आमच्या पातकावर आमची पुढे ते भलायकी म्हणायचे ना सगळी पोट तुटून गेल्या. आता आम्ही किती करूंक जाय आमकांच आमी धुया आमी देवाची फाटी रे कशे फाटी आमच्या तशेंच घडले दुधासाठी कितें घडले तुमी जाणा येजूच्या वेळार दुधाचा 30 नाण्या खातीर येजू विकलो पयले वो सैतान आमचे भितर विकता आमकां लजे घालता आमकां देह हाडयता ताच्या उपरांत आमकां कितें करता तो डिप्रेशनाक करता माझ्या वचनाचे सद्दा असतो मॅथ्यू चॅप्टर 27 verse 3 and 5 वाचल्यार आमकां दुधाचा विशय माहिती मेळटा दुधाचेर जेजूक 30 सिल्वर कॉइन विकून आपणाचो जीव मांडयता. मॅथ्यू चॅप्टर 27 verse 3 and 5 तो वळखता बारा देखील जुदास जेजू मरणाचे कर्म दिल्ले पळयोन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणे विरार जालो आनी रुपयाचे 30 नाणी प्रदान येतात आनी मतबाऱ्यार म्हूण फाटी करून गेलो. तितल्या ताणें रुपयाची गाडी केवळान उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. Praise the Lord. Hallelujah. पण डिप्रेशन
उलटा पातकाचो सांबाळ मरण पातकाची मुजदरी मरण पूण देवाच्या धर्मांत तेणे क्रिस्तांव आमच्या सोबेची सुद्दां आमकां लाभला ते सत्नाचे जिवीत. We know for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. रोमांतले पत्र 16 अध्याय 17 देवाचो उतर आमकां सांगता मनीस दिवसतना मात्र पातक करता आनी मेल्या उपरांत ताचे ताचे उपरी पातक करूंक जायना. ह्या कुडींत आसतना आमी पातक करता. रोमन chapter 6 verse 7. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासून सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सेवेक जेवंकी पावतल्या म्हूण आमी सत्मानता. Praise the Lord. आमी मरण क्रिस्त सांगता भक्त्यान आमी सुटल्या जाल्यार आमी भक्त्यान येवंक शकतल्या. रोमांतले पत्र 16 अध्याय 5वी ओळ म्हणटा कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवेक एक जावन आमी करूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातल्या. तो कसो मरो जिवंत जालो तशें आमी पातकान मरो ताचे सांगता जियेन जाल्यार भक्त्यान आमी येजू पयलीं जिवंत म्हणून जाल्या. Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 5 says, For if we have been united with him in a death like this, we will certainly be united with him in a resurrection like this. Psalm 107 verse 17 कितें म्हणटा एकरे ऐकुया. सगळी गूढ पिडेस जाल्या सगळी मोठूच अस्वस्थ जाल्या. Psalm 107 verse 17. आमी पातक केल्या वेळार आमी पिडेस जाता. आपल्याला आमच्या भितर येता आनी शैतान ती पिडा हाडटा. आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाली. आपल्या पातकावरी बायबल म्हणटा ती पिडेस जाली. आपल्या गुन्हा वरवीं दळदिरी जाली. आपल्या गुन्हा वरवीं गुन्यांवरवी ती दळदिरी जाली. कोणाचो वासो जेवणा खाणाचो तांकां कांटो लायलो. जेवण समेत आमकां रुचीक जायना. आमी कितें खाता जेवपाक ते समेत आमकां सेवन जायना. आमची कूड मरणा भितर तांणी पावली. आमच्या मरणाक लागीं लागीं हाडपा वयता. पळय न्हू. हालेलुया. कित्याक आमी कितें करूंक जाय? Isaiah chapter 1 verse 16 म्हणटा तुमकां तुमी दुया नितळ जाया आनी तुमकां पातक करिनाका. तुमकांच धुया नितळ जाया. तुमच्या कोटे कोट तुमच्या दोळ्यांतले पयस करा आनी वायट करिनाका. तुमकां तुमी दुया आनी नितळ जाया आनी वायट करिनाका. वायट करशात जाल्यार तुमी म्हजे जावन नापायत जाल्यार पळय मुखार वाच. बरें करूंक शिका. न्याय नीती सोदा. कश्टांतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधीचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवंक पळोवया म्हणटा सरस्वत. We heard in the book of Isaiah, chapter 1 verse 16, the Lord says, Wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil, learn to do good, seek justice, rescue the oppressed, defend the orphan, plead for the widow. तुमकां तुमी दुया नितळ करया आनी म्हाका पातक करिनाका. हेच्या सगळ्यांचे पयलो अध्याय 18वी ओळ अशें म्हणटा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्वत. येया आमी उलोवंक पळोवया म्हणटा सरस्वत. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा मरी धवी जातली. ती हिमावरी धवी जातली.
गिमाचे दगींचे म्हजी सकत सुकून गेली. गिमा कशा आमी सुकता दरच्या वेळार कशा आमी कामाक सुकत वता तशें म्हजी सगळी कुडींतली सकत सुकून गेली म्हणटा आखी. तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक वळखून घेतले. तेन्ना हांवें सरेस्परा मुखार म्हजे पातक वळखून घेवंक जाय. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपून दवरलो ना. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपून दवरलो ना. हांवें म्हणलें सरेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतालो. सरेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतालो. आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. Praise the Lord. Hallelujah. आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. For day and night, while I kept silence, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and I did not hide my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Hallelujah. आनी तुवें म्हजी पातकां बक्षिली. तशेंच करता हांवें चिंतून आमी एक ओंपार आयकताना तेची पुताची ओंपार जाता Luke chapter 15 verse 11 and 21 to 22. तेची पुत एका बापायक दोन भूत आसले आनी त्या कारागृहांतल्यान तुमी बरें आयकला. आनी तो बापाय जाणटो घेवन आपल्या घरांतल्यान भायर सरता आनी आपली आस्त मदीं कितें ताका वांटो मेळ्ळो फाड स्त्री सांगता बायको तुमकां कल्पता सांगता पूण सगळ्याक वेश्या सांगता वचून ते पयशे सगळे तो विपाड करता. विपाड केल्या उपरांत वास इतकी जाली आनी बागी जाली म्हणून. Luke chapter 15 verse 21 and 22. तो वळखुतान म्हणलें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाताक घाताले, पाप आदारले. Hallelujah. तुवें म्हाका म्हजो हांवें तुजे विरोध आनी पापा विरोध सगळीच्या पापा विरोध आनी म्हज्या पापा विरोध हांवें पातक आदारले. कित्याक तो घेवन वचून पयशे थोड्याच दिसांनी मजा मारली, गमाजा केली, फेस्तां केली आनी ताचे पयशे सगळेच पेट्यार घातले. आनी ताका कांयच ताच्या बोल्सांत नासलें. तुवें म्हाका The parable of the prodigal son we learn how the younger son takes away all the property of the father and destroys it among prostitutes and other enjoyment of life. But when he comes back to the realization of the great famine, he comes back to his father and says, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Praise the Lord. Hallelujah. तुमच्या बापा हांव तुका तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही. तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. म्हाका एक तूं कामाच्या मनशा भशेन घे म्हणटा. येता कितें जाता बापूय धांवून फुडां येता म्हणटा कुटून जाता. पूण बापूय आपल्या सरकारान सांगी घातलो, वेगी वचा आनी आसतल्यांचो उत्तीम दत्व हाडून ताका नेसया. Praise the Lord. वरांतलो बरो दोगलो ताका हाडया आनी नेसया म्हणटा. वरांतलो बरो दोगलो म्हळ्यार कितें? But the father, in spite of the sin that his son has committed, tells his slaves to quickly bring out the best robe that they have. दोगलो ताचो संकेत जावन आसा. ताणें भोगडायली गांवांतली सगळी ती मोडी हाडली. The robe in this parable symbolizes the respect that he gains back that he has lost doing all the unrighteous things when he was out of the country. ताची मोडी हाडली सगळी गांवांत ताणें भोगडायली. बापूय ताका सगळीचो बापूय पूण आमचो संवसारी बापूय ताका लोक नेसयता आनी ताच्या पोटाक मोदी घालता. ताच्या पोटाक मोदी आनी मांयाक मोचेकला. चरबेचो पटको हाड मारा, आमी खावन जेवन गंमत करया. Praise the Lord. ताच्या पोटाक मोदी घालता. He puts a ring on his finger. Put the shoe
shoes on his feet. वो संकेत किती जाऊन असा रेंज जाऊन असा काका मोठा कोणी घातला ओस आणि मुनी सुरुवात करत आता तो गोड झालाय आणि तो मेसेज पडते आहे आणि मुनी कुत्रा पकड आणि हे मोठा संकेत किती काका मोठे घातला ते मोठे किती जाऊन असा तुम्ही जाणार तुमच्या भावाने पडले ते मोठे जाऊन असा काका इंडिपेंडेंट दिला पण त्यांचा स्वातंत्र्य दिला ओळख समी वाचते सिरेच्या ग्रंथात देव मोक्षाक स्वातंत्र्य दिला आणि ताका पडत्याचे मोठे घाल तुका जाय जाल्यार तुझ्या नॅक्स मोठा पाठी वचून जाता आणि तुझ्या जाय जाल्यार म्हजी गुरगळ मोठे घातला म्हजी स्वता प्रकट करून जाता आणि ते मोठे घाल तो देवाची स्वता प्रकट करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया The rain, एकोणावी बेसिक तुझाकडे पाठी येऊया the ring on the son's hand symbolizes that the Lord commissions us to go and proclaim His word. The sandal on his feet tells us that the Lord gives us freedom to go wherever we want. It is our choice whether we want to go on the righteous way or the path of Satan. जगण्याचं पुस्तक ठरवा खेळ पहिली ओळ तुमका तो विचार करतालो ताच्या उत्तरान शेवट दितालो आणि तुम्ही विचार करताल्या त्या दीस एक जग उडून येतली आणि तुमची पात्रां विचार जातली जगण्याचं ग्रंथ ठरवा खेळ पहिली ओळ On that day, a fountain shall be opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Praise the Lord. Hallelujah. त्या दिसता पाताळ आणि मेळे गुंतळ दाविदाच्या घराण्यात असो आणि जेरुसलेमच्या निवासात असो एक झर उठते जातली. Praise the Lord. ही जर तुमच्या जागार पाहता ही जर देवान ब्रदराने मुखात तुमका दिवतो आशेता आणि तुम्ही विचार जाल्यार जरीच्या उदकान तुमका विचार कर तुमका परत्या ताच्या राजाक पायतलो आणि तुमची पात्रां ही तांबडी रथाच्या सिने कापसा बरी धोई करतलो आणि देव तुमका पाठ्या पयतलो एजेकियलचो ग्रंथ chapter 36 verse 25 to 27 तुमचे नाव इतर सुद्धा सोबत झालो आणि तुम्ही तुमच्या भितरले पात्राचे काळीज काण वासाचे काळीज दितालो मुजो
Hallelujah. Pemuda awalnya
Holy Spirit with us. Because if we do not have the Holy Spirit with us, and when we fast and when we are weak, it is during moments like these that Satan enters. Brother gives the example of a person who fasted for 40 days, and when he came back, he wasn't what he was. That Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Jesus answered, "One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Praise the Lord. Hallelujah. यीशु जे खाने ब्रेड के सीतनी मास को भी दामस नहीं जॉन जब वो सभी पर यीशु उठा तो हमारी तस्वीर रे हुए गाना तो आटा बसरो आणि तसे ईसाई बुद्ध आता जेवण आडून शेअर केले. Jesus said to them, "My food is not to do the will of him who sent me. My food is to do the will of him who sent me and to complete his work."
पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडपाची खुशी जाय करून म्हाका करून दिल्लें काम सोंपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. येशू म्हणटा, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करचें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. ताका आत्म्याची खाण आसली आनी हाच ताणें म्हाका तुमचे बद्दल धाडला. कित्या बद्दल धाडला? पयशे जोडूंक न्हय, तुमचे आत्मे ताचे थंय पावोवंक, तुमकां खून करून तुमकां बचाव करून म्हूण म्हाका धाडला. हाच्या आदीं ताणें ते त्या प्रवादाक धाडिल्ले, पूण ताका ताणें गावयलें, जल्माक मारलें, इन्कार केलें आनी तांकां तें आयकलें ना. देखून जॉन प्रवादी निनेवाक धाडिल्लो रस्ता गेलो. हाच्या आदीं जायत्या प्रवादाक देवान धाडलें. The Lord, before this, has a lot of prophets between us. Many prophets is sent, but they killed them and beaten them and thrown them out. तुम्ही आज जायत्या बापांक लाजोवंक जाय आसलें, पूण आज थोडेच भावांनी भयणी मोगाचे येयात. त्या नाशिकाक कितें इतलोच लोक आसा क्रिस्तांव? हांव चिंत्ता, 2% येयली, 2% लोक येयली आनी Today we have been heard in large numbers, but we have refused the call of God. This is not the population of Catholics in Nasik. That is what is the voice of Allah. आमकां देवान बचाव करून मनशाक धाडला. एकलो उदकांत कितें की धरून घेवन गेलो, ताचो पांय घसरलो, उदकांत पावलो आनी तो देवाची स्तुती करता आसलो. तो देवाचो एक भक्त जावन आसलो आनी तो बोबालो, देवा म्हाका बचाव कर, बचाव कर, बचाव कर. ते शेजाऱ्याचो कोणी जावो येयलो आनी ताका हात दिवन वचून मुखार येयलो. तो म्हणलो, ना रे, तुमी वयलो, देवा म्हाका बचाव करून देव येयलो म्हूण धाडटा. देव कितें धाडटा? हेलिकॉप्टर धाडटा आनी तो बुडलो आनी मेलो. बुडोन मेलो उपरांत शेजाराक पावलो. देवा कडेन क्वेश्चन करता, देवा, इतले कांतां तुजी स्तुती करता, कितले मागण्या हांवें केला, कितले फुडें हांव पडटा गेला, कितले फुडें हांव नागोर गेला, तुवें म्हाका बचाव करून कांय हेल्प करूं ना. तो म्हणलो, तुका हांवें मनीस धाडलो, तुवें इन्कार केली. आज तूं कितें सांगता काय आसता? न्ही, म्हाका हालींची संवसारांत वाचोवंक जाय जालें, जायते कार्य करपाक लागले, जायतीं कामां करपाक जालीं, पूण हें बेगीन जालें. आमचो टायम कसो पासार जाता, भोवान मेळिल्लो आमी नेना. आमची वर्सां, आमची प्राय बेगीन सोंप जातात, आमी फाल्यां घालता. ब्रदर आयता, आज म्हाका सुटी ना, आज म्हाका पाय दुखू, आज तुज्या घरांत हें काम आसा, आज तुज्या बायलेक तें करूंक आसा, आमी फाटीं घालता. फाल्यां कितें जाता, मागीर कितें जाता आमी नेना. आमकां सैतान फाटीं फाटीं व्हरता. अगर एक मनीस खुशी करून आयलो जाल्यार ताचे थंय गिफ्ट ना जाल्यार, डिलिव्हरन्साच्या हेल्थ एपॉइंटमेंट ना जाल्यार ताचे सशें तो व्हरता. ते पुष्कळ मनीस येतात, ते पुष्कळ मनीस येतात. हांगा ब्रदर आयला, डिलिव्हरन्स करचो ब्रदर, ताका मान व्हरता, देखून तो मनशाक फाटीं व्हरना. आयकला? Brother says that when we ignore or start giving excuses for coming to the prayer, it is not
The Gospel of St. John, chapter 12, verse 47, we hear, I do not judge anyone who hears my words and does not keep them. For I came not to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my word as a judge of the last day, the word that I have spoken will serve as judge. Praise the Lord. Hallelujah. Ekonomi ye seitan ke kamhenge kabar kon zaina tachi kama minas kariye. Ide boye tachi kama jisu ke bos banayo. John Gospel chapter 3 verse 8. Jisu ayo seitan tachi kama nas karo. Seitan nama sa atmo taka completely nas karo zaina. We need to understand that Satan is a soul, is a spirit, and a spirit cannot be completely destroyed. However, we can stop the works of Satan by prayer. John's first letter, chapter 3, verse 8. Jesus berkata, "Hau setan aji kama Jesus, setan aji kama nasur punai." Everyone who commits sin is a child of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. Agar koi pada kerta to jauh sana sebelum kita baik. Agar koi pada kerta to dewa suri, agar jauh sana so. Orang jauh sana si kama nasur punai Jesus ya samsara baik. Kami jauh sana ke complete destroy punai na, tapi kama matre kami nasur. Lucifer, Lucifer,
verses. I will ascend the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to Sheol, to the depths of the pit. आणि हे सगळे करताना ताका अर्थात बाहेर पडले त्यांना सरकारान एक जोर दिला. Revelation chapter 12 verse 7 to 9. उघडापाचो ग्रंथ 12 अध्याय 7वी जावन 9वी पडली. उपरांत सरकार एक जो सुरू झाले हे फ्रायडे स्टार्ट झाल्यानंतर देवाची स्तुती एकच सण कंसरी आणि रावली. तेही सगळी जनाला देवाक हालेलुया 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 म्हणून प्रेज करत असतात देवाचे देव. आणि ते सर एकच सण हे फ्रायडे हे मुरवण्याच्या मनात भरले होणारे तेही देवाची स्तुती एकच सण रावता. मिगेल आणि त्याचे दूत महासर्पाविरोधात झुजून ठेवले. तेही सरकार झूज सुरू झाले आणि मिगेल आणि त्याचे दूत या महास्रोत जाऊन लुसिफराविरोधात झुजून लागले. हालेलुया. We see how God broke out of heaven in the book of Revelation chapter 12 verse 7 we hear. And God broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon and his angels fought back, but they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. The great dragon was thrown down, that ancient serpent who called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. महासर्प विरोधात झुजून ठेवले. महासर्प आणि त्याचे दूती बरात झुजले. लुसिफराचे दूती वरात झुजले. पूण शेकी हे सर्व आले. शेवटी किती झाले? हे सर्वले लुसिफराच्या पाठीचे सर्वले आणि सर्गवेला जागो ताणे उघडायलो. आणि सरकावेला जागो आणि उघडायलो. या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणतात ताका. आणि त्या सगळ्या संसाराक आडवटे ओढता त्या सगळ्या संसारात तो आडवणे पहिले जाऊन असलो त्या महासर्पाक आधी मगाच्या सर्पाक बाहेर उडयलो. बाहेर उडयलो आणि ताका आणि त्याच्या दूताक भूमीक शेवटिले. ताका आणि त्याच्या सगळ्या दूतांक भूमीक शेवटिले. आता आम्ही काय सांगू? प्लॅनेट ऑफ अर्थ आम्ही आता सैतान इस विचार आता सैतान नाम कसे सांगू त्याचा विचार. हाऊ यू कॅन से देयर इज नो सैतान. बायबल म्हणता ताका भूमी शेवटिलो. ताका आणि त्याच्या दूतांक जायचे दूत आता ते किती करतात? आता ते किती करतात? आता गडी म्हणतात आमचं सैतान. तुम्ही घेतला तसे म्हणता तुमचे विरोधात तो बोलत आणि तुमचा नाश करतो. तुमचे बुद्ध नाशाचे कारण आहे का? आणि केव्हा तुमचा त्याच्या विषयाची खूप बोलतात. ते तुम्ही सांगा आमचे विरोधात सैतान तुमचे नका, आपला सैतान नका, आम्ही देवाची भक्ती करणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज अंगासाठी देवाची भक्ती करूया. पाठ पाल्या अजून का आणखी गुन्हा होतात. प्रेज द लॉर्ड. सोम्याला आम्ही स्तुती करू. ओढला तो हालेलुया. ओके. हालेलुया.